कळंगूट वाठारात नितळ आनीक सोबीत दवरतले जाल्यार कळंगूटकाराक ते करचे पडटले तेन्ना चडांत चड ट्युरिस्ट कळंगूटा कडेन वळटले अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयला। सिवरेज प्रकल्पा खातीर ज्या लोकांची शेतां भाटां गेल्यात ताचो पयसो आयला। जमनी गेल्यांनी पयसो क्लेम करचो अशी माहिती तांणी परिशदेंत दिल्या। ट्युरिस्ट जेन्ना येता कोस्टल बेल्टान दोन इम्पॉर्टंट गजाली आहा। एक स्वच्छता, क्लिननेस, that is garbage, effective garbage cleaning in the coastal belt, and the second is sewerage. आमदार जालो पळय तेन्ना आमी कळंगूटची सेवरेजाचें काम स्टार्ट केलें। सेवरेज पायपलायन ले कोत्ताना आमकां खूब आडखळी येयल्यो। धंदो बंद जायनासतना पायपलायन घातलेली आहा, त्या खातीर ताका 4 वर्सां लागली। आतां नियरिंग कंप्लिशन येतना where government had promised that all the land owners will be compensated, कोणाची लँड एक्वायर केला सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाक तांकां एवॉर्डूय जालो आनी 8,72,41,133 अमाउंट दिल्लो आहा। That is at Baga, and the other 2 pumping stations तांकां 3,62,79,211, so around 12 crores already EDC डिपॉझिट केल्ले आहा। EDC डिपॉझिट केल्ले आहा ते जे लँड ओनर्स आहा, फील्ड ओनर्स आहा, जेंची भाटां गेल्ली आहा, शेतां गेल्ली आहा, टू बिल्ड दीस सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट एट बागा, तिवायवाडो, and some other places wherever there are pumping stations, तेणी वचोन हे पयशे क्लेम करचे थ्रू डीड ऑफ सक्सेशन और इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग। म्हणजे तेंची आदल्यांची भाटां आसल्यार तेणी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग लावन की कितले ओनर्स आहा ते दाखोवन आपले पयशे घेवचे। आमी म्हणटा की सगळे ट्युरिस्ट बसवाले गोवा ग्रीन, आमचे गोवा ग्रीन दवरपाक आमच्या हातीनूच आसा। आमचें गोंय आमी साफ दवरूंक जाय। आतां पळय आमचे बरे एम एल ए आहा, तेणें आमकां आतांच कालूच आमकां 800 डस्टबीन दिलेले। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस ड्रायव्ह फ्रॉम टुमॉरो। आमचे बोंबिवलीच्या पुलीस स्टेशनार आमी कमेंट्स करतले सारके बिचार पासून सगळ्याक तुमकां आतां डस्टबीन दिसची पडटली। हे आमी पयलेंच सांगलें, आमी इलेक्शन जावचे आनी लोकांक प्रॉमीस केल्लो विथ द हेल्प ऑफ आवर एम एल ए की आमी आमच्या गोंयांत आमच्या कळंगूट आमी क्लीन दवरतले म्हणून। सो आमचे ड्रायव्ह आमी फाल्यांच्यान आमी स्टार्ट करता। दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता की ट्युरिजम एरिया आहा बिचार, आमी तांकां सांगलां की जर तर तुमकां तो काडूंक जायना जाल्यार आमी तांकां चान्स दितले। तांकां जर काडूंक जायना जाल्यार आमी काडटले, पूण आमी आमची बीच क्लीन दवरतले विथ द सपोर्ट ऑफ आवर एम एल ए। तशेंच आमच्या घरान चिंतना की वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज आमी घरानूच सेग्रिगेट करपाची। आतां न्ही फ्रॉम सेप्टेंबर आय हर्ड दॅट न्यू रूल इज सपोज टू कम, दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट इन द असेंब्ली समथींग, सो देन देर बी फायन, हेवी फायन। सो ताका लागून आमी चिंतना की पयलीं आमच्या लोकांक आमी एडुकेट करपाक, आमी आतांच पंचायतीन सगळे बसून आमचे मेंबर उलयताले की कशें आमच्या लोकांक आमी एडुकेट करया म्हणून। ताका पयलीं शिकोवंक जाय आमी खंय गार्बेज भायर गांवांनी पळय सेपरेट आसा सगळें सेग्रिगेट करून, घरान सावन गार्बेज भायर सरतात। तर आमी चिंतलां की आमच्या लोकांक, आमच्या एरिया लोकांक आमी भोंवन डोर टू डोर भोंवन तांकां आमी एडुकेट करतले कशी गार्बेज साफ करची म्हणून। थँक्यू।